वर्साचो सातो काळ 28वें सातोळे बेरिस्तार. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. अध्याय 11 ओवी 47 ते 54. जेजून म्हटलें, प्रवाद्याचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचे सुरतांनी ताचो जीव काडलो आनी तुमी ताचे फोंड बांदतात. म्हणटच तुमच्या पुर्वजांची कर्तुत्वां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकीच गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जानवायक लेगून अशें म्हटलां, हांव तांचे थंय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलो आनी तांतल्या थोड्यांक ते जिवेशी मारतली आनी धुमाळो दितली. ह्या पासत संवसार रचला, तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांचे रगत वारोयला. ताचूर सोरोप हे सोस्तीन जीवचो पडटलो. तांचो हिशोब हे संस्थीक दिवचो पडटलो. अबिलाच्या रक्तांतल्यान वेदी आनी पवित्र स्थानामध्ये जिवेशी मारलोल्या जाखेरेसाच्या रक्ता पर्यंत वय हांव तुमकां सांगता, हे सोस्तीन ह्या सगळ्यांचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्रान तुमचे कोटा जानवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात. तुमी भितर सरले नात आनी सरतली आसली तांकां भितर सरूंक दिले ना. ताणें हें सगळें तांकां म्हटल्या उपरांत फारिजी आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पाळाक लागले आनी ताका साबार प्रश्न घालून तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फांस मारूंक ताच्या तोंडांतलें कितें सापडावन ताचेर बोंग लाट घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता.